लुका पोरमाणे शुभोर अवेस्वर नो वळी 1 ते 17. जेजू 12 जाणांक गांवांनी धाडटा. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडारो बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बोरींग करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोती, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावली तुमचे कडेन आसची न्हू. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते स्वातेवेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नोगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडोयात. म्हणटोच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभवर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बोरींग करीत गांव भोंवले. जेजू विशीं हेरोदीचो दुबाव. हेरोद उपराजा घडतालें तितलें आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाण जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणून. दुसरीं कोण एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणून. तरी हेर कोण आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणून. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुवांव ताचे शींस हांवें तर कापले. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेंत आलो. जेजू 5,000 लोकांक जेवण चडोवन दिता. धर्मदूतांनी परत येवन आपणे केलें तितलें जेजूक सांगलें. मागीर एकवडे आसचे खातीर बेतसायदा म्हणलोल्या एका जाग्यार तो तांकां घेवन गेलो. तें आयकून लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताणें तांकां येवकार दिलो. देवाच्या राज्या विशीं तो तांचे लागीं उलयलो आनी ज्या कोणाक बोरीं जावची गरज आसली तांकां ताणें बोरीं केली. तीस पडचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, लोकांक धाडून दी, आमी हांगा एकसुरे स्वातेर आसा. म्हणटोच तांकां भोंवतणच्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून विराड सोदून दी आनी आपणाच्या जेवणा खाणाचे पळोवन दी. आनी ताणें परतीपाळ केलो, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 माशल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जाय. कित्याक सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगळ्यांक बसयली. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सरकार दोळे उबारून तांचेर दिनवासणेचे मागणे केले. मागीर तांचे कुडके केले आनी लोकांक वांटूंक तो ते शिसां कडेन दीत आसलो. सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली आनी उरलोले कुडके तुकडे एकठांय करून तांणी 12 वांटल्यो भरल्यो.